2017-18 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हो फंड जी सोडाक ट्रान्सफर केल्लो आनी बाय दॅट टायम तो म्हणजे गव्हर्मेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस ताका लागून जेन्ना न्यू कावन्सील जालें पळय तो प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी ते वेकेट करून तें काम स्टार्ट जालें. जेन्ना दाजी हो वास्कोचो MLA आसलेलो दाजी सालकारान कंटिन्युअस म्हाका दिसता 15 ते 20 इन्स्पेक्शनां हेजेर केल्लेली आसा आनी फक्त दोगांच जाणां वॉर्ड कावन्सिलर तेजी मिसीस आनी तो पर्सनली येवन तो इन्स्पेक्शन करतालो. म्हाका सांगपाक दिसता हो दाजी सालकर सगळे प्रोजेक्टाक सगळी वाट लावंक सोदता काय कितें. आतां प्रॉब्लम जाला तो ड्रेनेज. तूं 10-15 तुवें इन्स्पेक्शन केल्ली तुका खबर नासलेली ही ड्रेनेज हांगा धाकटी जाता म्हणून टॅक्निकल मनशाक व्हरोन हें काम करपाक जाय. तूं बेश्टो शो ऑफ करपाक फोटोग्राफी करपाक हे प्रोजेक्ट करनाका. 7 म्हयने जाला आनी हो आमची नुस्तेकार भयणाक हो प्रॉब्लम फेस जाता. 6 आनी एक वर्स आसता खंय तरी जी सोडा तुका 1 वर्स काम करून दितलो. मागीर सपोज आफ्टर 1 इयर हेका प्रॉब्लम जाला जाल्यार कोण दितलो? तूं दितलो? हय. ताका लागून हो म्हाका दिसता हो व्हडलो स्कॅम आसा. फीश मार्केट हे व्हडले स्कॅम करून उडयल्ले आसता वास्को मार्केटान. तेणी शो ऑफ केल्ले सगळे UD मिनिस्टर हे इव्हेंट बरें करता तो तेजें काम इव्हेंट बरें करपाचें पूण भितर कांय ना. म्हाका सांगूंक दिसता हे नुस्तेकार भयणाक ताका सोडनाका. ताका परमनंट सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. ताका धरून तेंच्यांनी जो पर्यंत तो परमनंट सोल्युशन येयना ह्या फीश मार्केटाक ताका सोडपाचो ना जाल्यार एवरी 6 मंथ तुमकां त्रास जातले आनी हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो. देव बरें करूं. जी ती भायर बसतली पळय बसपाकूच जाय. थंयसर बसपाची परिस्थिती ना. गाणयो मारता वास मारता. एक जिवन मनीस तर रावपाक शकना नुस्त्याच्या मार्केटान. मेनली मोडी थंय येवपाची असलो वास केल्लो आसा. ती कशी बसतली? तांकां खंय तरी एक मनीसपण आसा आनी ते लोक वचपाक जाय भितर. जो तेंचो हे धंदो आसा ती कशी म्हणून भितर वयतली? ती वचपाक शकना. हांव जो पर्यंत 8 दीस कित्याक तेणी इन्स्टंट करून तांकां काम करून दिवपाक जाय. 8 दीस कित्याक जाय? हे कामाक 8 दीस जाय. आतां त्या म्हणसर वास्को नुस्तें बंद. म्हाका दिसता खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटर हो फेल्युअर गेलेलो आसा. इवन जी सोडाक हांव सांगता मिडिया थ्रू सांगूंक सोदता ती कितें कमिशन बेजीस तुमी केला पळय वास्को खातीर तें सारकें न्हू. हांगासर सिस्टम जाय. सिस्टम आसपाक जाय आनी हे नुस्तेकार भयणांक त्रास जावपाक जायना. हांव वॉर्न करता सपोज विथीन 2-3 डेज हे जायना आमी हांगासर नुस्त्याचे तांकां घेवन हांव रस्तो हांगा बंद करतलो. तुम्ही येताय मागतार तुमची पोट आहे आमचे पोट ना सांग आमचे पोट ना बाजरा फिश मार्केट आहे गिराईक खुली आहे तुमचं रस्त्याच्या बसता 2 वर्षात चाला त्या वर्षाला किती काढणार तुम्ही हा तोही काढाय नु बाजारात गिराईक जोपाना का आणि होईल किच्छा तो होतो जारमोड मुठायचो होतो इतो माका सांगता तिंगू असं त्या काढू याचे शेट नाही तिंगू असं त्या काढू को तिंगू पाया पाऊंगान बसता इंची ऑबरी तिंगू सांगता तिंची ऑबरी इंची सांगता हा बोला तो तुम्हाकू लोयता हा त्याक मारू त्याक वर्षाल करपा भागना को सांग ये कॅमेरा मुनी सांगता किती त्याक लुगात दिला ना बाजराको हा बाजरा बसो येई लुगात दिल दिला कोई तुम 9 दिला एका बाजा एका वर्ष कधी बाजरा 9 झाली 10 झाली 10.5 झाली 10.5 झाली
पावणी बालवांच्या को तुम वर्षाल कोताईने बाजरा गिरा खुंच्या तोले सांग बापता खुंची गिरा क्या तोले राजा ॲक्शन घ्याय नाही ते किती तुम्ही लेटर गायला तुमचोय नाही हा ते किती ते उलाप किती ते ना बाबा यांच्या पण याचे आपल्या काय करणार त्याने हा त्याची थोडी नव्हता निसली नव्हता ॲक्शन घ्याय नाही गुन्हा आमचं किती बाजारात चोर सरला म्हणून आणि बाजारात त्या चोरा पाहून आला बाहेर बसला आणि साईन मारपा पाहून आणलो आम्ही आता तू सांगणार नाही बस तुम्ही पैसे काढा तुम्ही बाजार घालाय घालाय या घालाय तुम्ही पैसे काढा साईन मारणार काय आम्ही बसलो म्हणून आणि बसले आम्ही बसले त्यांना अजून कसा गुडगुड करायला सांगतो हा सांग मारू सांग बाबा तू त्या यायला चौपानो वा इंजिनियरांना चौपानो हा तू यो रे तू चोय रे या बाजूला तू हा उतो ना त्या शेतल्या मोरांना जोड पडले हा इस्त्री तिथे उतो या मुठे राजा तिथे सांग एकदम सस्ताना उतो येता बसो आणि नाही बेटा स्वतः साध्या कुण्याचे मटपाट काढताय उदा वसपाय बाथरूमात एक उदा लावती याची पाय काढताय घालनाय तुम्ही घालताय हा त्या बगली काढताय त्याची याची पाय पासून काढ तिथे सांग सगळ्या वर सर सगळा उदा येता हे किती हे तुम गाडी वासाती रस्ती दे हे केल कुदाव केल तुम्ही एक गाड ना ती उदा बरी आहे तुमरो काय उदा उदा वर सर वो इंजीनियर क्या सुनता सांग वो शिकवा पाहिजे इंजीनियर केलं किती सांग ओयला तो आमचं नाही इंडियाला नाद्या सांगता नाही तुम्ही यार ॲक्शन घेऊन किती चौपान आम किती चौपान आम चोन गेली आणि त्या काम सांगले आमको उभी लांडी आणि अशी फळी मारान तेच करून ना त्याचं नुकसान जातं इथले उठान धूड यो त्याचं नुकसान झालं सांग इंजिनियरा नुकसान झालं तू राहिला तुम्ही कोटीने यायला ते बाजाराचे पण आम्ही आयलाय हा आम्ही आयला नाही कोटीने यायला तर आपण बाजार किती त्यांचं गिरायचं खुदा केलं काय म्हणून बाजार काय म्हणताय गिरायक सांगत बाबा खुदा म्हणताय गिरायक आम्ही तेका कितले फाटी सांगले आमगेले तिना पहिले बंद कराय सगळे आते नुस्तें विकताय ते बंद कराय सांगले बाजार ते न्यू बांदलेलो आनी कोणी आतां न्यू केले तेणी केलो बरें हा पूण ते बाजारात बसपा जायना पांयाकड उदक येता गटरा उदक वयर येता त्या लोकांचे पांय घुसले ना येवन तुमी चोयाय कितले फाटी आमी सांगले ते आमचे सारके करे करूं ना एक दिवशी पायपा घायले तितून उदक वचना कितले कास्तीक पडटा आमकां ते येवन तुमी चोयचे कितले फाटी सांगले आमी यो म्हण थिंगा चोवपाक आनी आतां थिंगा ते सगळ्या नुस्तें विकताय ते आपल्या बोटी नुस्तें विकताले आतां बोटी नुस्तें विकताय आतां मणगोसून हाडून ते नुस्तें विकताय जाल्यार ते उंचे नुस्तें आतां कसलें नुस्तें ते ताजें नुस्तें थिंग दर्यांतसून हाडलेलें ते आतां आमी इतले फाटी सांगले आमी सारकें कराय ते बंद कराय ते सारकें कराय आमी बरे भाशेन बसताय ते आमचे एक मागणें ते आयकनाय इतले फाटी आमी तेका सांगले आतां आमी भायर बसले ते जाय शिवाय आमी भितर वचपा नाय कशी वचपा नाय पावस येवं वत भितर जायना म्हणटली भितर वचपा नाय हे पळय आमी वताय आमची एक श्राप तांकां लागतलो केन्ना जावपा तेका केन्ना जावपा तेका हे बाजार बांदले पळय आमकां पळय त्रास सांगायले आनी आमी पळय दुकू गोयताय त्याच्या चड तो दुकू गोयतलो ते केन्ना जावपा ना बापाना फॉरवर्ड घेयलाय ते म्हणून जाऊ तो म्हणतोय इंजिनियर जाऊ ना मिनिस्टर जाऊ
पळय उदकान रावता आमी सदां काडटा काल काडून रावपा मरे ते उदक वाच मरे गाडीचो पांय पुसाय मोत कोण थिंगान दोन चोय जीवा तेका लागून कितें तें कर बाबा बरें तें चालली बाजूला ना गाण येता आमचे पाय सारखे खावपा पडले पुरा पाय बी सुस्ताय आणि असं निघा जाय हॉस्पिटल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.